दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. एआय इम्पॅक्ट परिशदेच्या निमतान भारतान आयिल्ल्या संवसारीक फुडाऱ्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सयत केल्यो द्विपक्षीय बसका. सयत मॉरिशसचे प्रधानमंत्री तशेंच संयुक्त राष्ट्राच्या सचिवा सयत केली बसका. भारतान अमेरिका सिलिका घोषणापत्राचेर केली सय. एआय सेमीकंडक्टर महत्वाच्या खनिजांच्या उत्पादनाचेर पडटलो सकारात्मक प्रभाव. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी बेतूल हांगा आयोजीत OHSS एआय संवसारीक परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यात घेतलो वांटो. उदरगती सयत कामगारांची सुरक्षा सरकाराची जावन आसा प्राथमिकता मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. 11 मार्चाक जावपी पणजी महानगरपालिका वेंचणुके खातीर भाजपा वतीन तशेंच आमी पणजेकार गटा वतीन उमेदवारांनी भरले अर्ज. दोनूय गटाच्या उमेदवारांक वेंचणूक जैत मेळोवपा विशीं आसा विश्वास. उत्तरान नव्या पाटो पुलाच्या एका बाजूक दुरुस्ती करपा खातीर रस्तो बंद दवरपाचो दिलो आदेश. 20 ते 22 तारखे मेरेन बंद आशिल्ल्या ह्या रस्त्याक लागून पणजे शारांत जाली वाहनांची कोंडी. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज हैदराबाद हाऊसांत संवसारीक फुडाऱ्यां वांगडा द्विपक्षीय चर्चा केली. संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव अँटोनियो गुटेरस हांणी प्रधानमंत्र्यां वांगडा क्षेत्रीय द्विपक्षीय आनी हेर वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर चर्चा केली. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती अनुरा कुमारा दिसनायके तशेंच मॉरिशसचे प्रधानमंत्री डॉ. नवीन चंद्र रामगुलाम हांणी लेगीत एआय इम्पॅक्ट परिशदेच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्र्यां वांगडा चर्चा केली. स्लोवाक गणराज्याचे राष्ट्रपती पीटर पेलेग्रिनी आनी प्रिन्स अलोयस हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वांगडा वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर चर्चा केली. आयज भारतांत आयोजीत एआय इम्पॅक्ट परिशदेच्या निमतान भारत आनी अमेरिके मजगती पॅक्स सिलिका घोषणापत्राचेर सय जाली. ह्या वेळार केंद्रीय म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्री अश्विनी वैष्णव हजर आशिल्ले. पॅक्स सिलिका सुरक्षीत पद्दतीन एआय तंत्रगिन्यान विकसीत करप तशेंच म्हत्वाच्या संसाधनांची सप्लाय चेन विश्वासपात्र करपाचे संवसारीक पांवड्यार काम करता. दोनूय देशां मजगती जाल्ल्या ह्या कराराच्या माध्यमांतल्यान भारताक उच्च दर्जाचे चीप तयार करपाक, सप्लाय चेनींत विविधताय हाडपाक तशेंच तंत्रगिन्यानाचे मानक ठरोवपाक भुमिका वाडटली. त्या भायर हेर सहयोगी देशां सयत सेमीकंडक्टर एआय तशेंच रक्षा क्षेत्रांत सहकार्य वाडटलें. हे विशीं खोस उक्तायतना पॅक्स सिलिका हातूंत भारताच्या प्रतिनिधित्वांतल्यान युवा पिळगे खातीर खंबीर बुन्याद तयार जाल्या अशें मंत्री हांणी सांगलें. भारत पैक्स सिलिका यानी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यू चेन का हिस्सा बना है, जिससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बहुत लाभ होगा. जिस तरह से ऑलरेडी 10 प्लांट भारत में स्थापित होने की प्रक्रिया में है और बहुत जल्दी पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा. उस कड़ी में भारत में सेमीकंडक्टर की डिज़ाइन, चिप डिज़ाइन, आज सबसे एडवांस 2 नैनोमीटर की चिप्स भारत में डिज़ाइन हो रही है. कंप्लीट इकोसिस्टम भारत में आ रहा है. उसी के लिए पैक्स सिलिका की बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी. अमेरिकी राजदूत सर्जिओ गोर हांणी ह्या वेळार उलोवप करतना आयज जाल्ली समजिकाय ही फक्त म्हत्वाची नासून रणनीतीक आनी गरजेची आसा अशें सांगतना भारत हे प्रतिभावंताचे देश जावन आसा आनी खंयच्याय विपरीत परिस्थितीक भारताच्या ह्या प्रतिभेचो भंय दिसचो अशें लोक हे धर्तरेर आसा अशें नमूद केलें. Entry into PAX Silica isn't just symbolic, it's strategic, it's essential. India is a nation with deep talent, deep enough to rival challengers. India's engineering depth offers critical capabilities for this vital coalition. In addition to talent, India has made important strides towards critical mineral processing capacity, and that's something that we're fully engaged on also. Policies that will reinforce US-India tech cooperation will power AI innovation and adoption for years to come. We can share trusted AI technology with the world and especially with partners like India.
घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज आपल्या आसाम राज्याच्या भेटेर कचार जिल्ह्याच्या कटिगरा वाठारांत नतनपूर हांगा आयोजीत कार्यावळीन वायब्रंट विलेज 2.0 ह्या कार्यावळीचें अनावरण केलें. ह्या वेळार उलोवप करतना फुडल्या 5 वर्सां भितर आसाम राज्य हुंवार मुक्त करून जी ब्रह्मपुत्र न्हंय भिरांकूळ रूप घेवन विनाशाचें कारण जाता तीच न्हंय येता त्या फुडारांत शेतकाराचें कल्याण करतली अशें मंत्री शाह हांणी सांगलें. 5 साल में हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करने वाले हैं. बाढ़ मुक्त. ये ब्रह्मपुत्र का पानी जो विनाश बिखेरता है उसकी जगह ब्रह्मपुत्र का पानी हमारे किसानों के खेत में जाएगा और बड़े बड़े तालाबों में पर्यटन का काम भी बढ़ाएगा. मित्रों, ये योजना कुछ दिन पहले ही मैंने उद्घाटित की है और 5 साल में बड़ी बड़ी झीलों से हम आसाम को भर देने वाले हैं. घुसखोरा आड राबयल्ल्या मोहिमेन आसाम राज्य बऱ्यापैकी यशस्वी थारला अशें सांगतना सरकाराच्या शासनाखाला आसाम राज्यान घुशिल्ल्या साबार घुसखोरांक राज्यांतल्यान धांवडावन दिवपाचें उतर मंत्री शाह हांणी ह्या वेळार दिलें. 2 समस्याओं से घिरा हुआ था. एक समस्या आसाम में घुसपैठिए आसामियों के अधिकारों को छीन रहे थे. घुसपैठिया रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए भाई? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? एक कांग्रेस की सरकारों ने हमारी सीमाओं को घुसपैठियों के लिए खुला छोड़ा. घुसपैठिए आसाम में घुसते गए. आसाम के युवा की रोजगारी, गरीब का अनाज और गांव की भूमि छीनकर यहां पर जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का प्रयास चला. 16 वर्सां उपरांत भारत हिंद महासागर नौदल संमेलनाची अध्यक्षता करतले. भारत IONS 2028 मेरेन ताचें नेतृत्व करतले. समुद्री सुरक्षा आणि क्षेत्रीय सहयोगाक घटमूट करपाचो ह्या संमेलनाचो हेत आसा. तशेंच महासागरांत भारताच्या रणनीती भूमिकेक घटमूट करतले. सुमार 74 देशांतले प्रतिनिधी ह्या संमेलनात वांटेकार जावपाचे आसात अशें नौदल मुखेली एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हांणी सांगलें. जी, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम आपको पता है कि भारत ने ही शुरू किया था 2008 में और हमने 2008 से 2010 तक उसकी चेयरमैनशिप की थी. उसके बाद फिर ये रोटेशनल चेयरमैनशिप होती है और जितनी कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई. और हमसे पहले अभी आज सुबह तक आपने देखा होगा, आपने प्रोग्राम देखा है कि रॉयल थाईलैंड नेवी, उनके पास ये 2 साल की चेयरमैनशिप थी. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. आज से अगले 2 साल के लिए ये चेयरमैनशिप हमारे पास फिर से 16 साल के बाद आई है और हमने अपना रोड मैप ऑलरेडी तैयार कर लिया है कि किस तरह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका किस तरह से बाखूबी से यूटिलाइज किया जाए, जिससे कि इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम चैलेंजेस उनको अच्छे से एड्रेस किया जाए. खबरापत्रांत आतां ह्यो एक ल्हानसो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल.
देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसव उपरांत येवकार पोळ्या मुखावेले खबरो ओएच संघटनेन गोयच्या बेतूल हांगा ओएनजीसी संकुलान आयोजीत संवसारीक परिशदेन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मुखेल सोयरे म्हूण वांटो करतना देश 2047 मेरेन पुरायपणान विकसीत जावचो म्हूण सगळे आस्त धरून आसात, पूण ह्या उदरगतीच्या वाटेर चलतना तरेकवार कामांनी आस्पावीत कामगारांची म्हत्वाची आसा आनी फाटल्या कांय वर्सां सावन भारतान कामाच्या जाग्यांचेर सुरक्षा वाडोवचे खातीर सक्त नेम चालीक लायल्यात अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. It is now the central pillar. The country can be expand infrastructure, increasing productions, and achieve the high economic growth. But unless it is the peoples are safe, healthy, and protected, and development remains incomplete. In recent years, India has clearly recognized its relationship, and we now understand that the economic growth and safety cultures are not separate ideas; they are independent. A developed India cannot be the one where the workers risk their lives every day to build its roads, factories, ports, and infrastructure. Therefore, safety must not be treated as a requirement. It must be treated as a national responsibility. The Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, he has articulated a clear national vision, the Vikasit Bharat 2047. This vision is not limited to the economic expansion. It speaks about the human-centric development. When we talk about the developed nation, we speak about the quality of life, dignity of labor, access to healthcare, and protection to the workforce. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी काल शिवजयंती कार्यावळीन छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या भव्य पुतळ्याचें लोकार्पण केलें. ही कार्यावळ गोंय आध्यात्मीक महोत्सवाचो एक भाग म्हूण आयोजीत केल्ली. कार्यावळींत उलोवप करतना योगदानाच्या बळग्याचेरूच गोंयाक पोर्तुगेजाच्या भिरांकूळ शासनाच्या अंतर्गत लेगीत हिंदू धर्म, संस्कृती आनी दायज तिगून उरलें अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी नमूद केलें. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि गोंय हे तांच्यांनी सातत्यात सगळ्या जाणांनी उलोवन दाखयलां. पण हांव एक गजाल मुद्दामून सांगतलो, आमचे धर्म, संस्कृती आणि देवळां जर आमी म्हणटा जर उरली कित्याक आसतली, शाबूत कित्याक उरली जर आसत जाल्यार ती फक्त आणि फक्त शिवाजी महाराजां खातीर, संभाजी महाराजां खातीर आज मोठ्या अभिमानात आमी सांगता की हय, सप्तकोटेश्वराचें मंदिर जो पयलो पुनर्निर्माण बांधणी जी कोणी केली आसतली तर ती छत्रपती शिवाजी महाराजात केली आणि ती बी कराराचेर केली. ज्या वेळार मोठ्या प्रमाणात 1000च्या पेक्षा जास्त देवळां उद्ध्वस्त ह्या गोंयांत जाली आणि ती ह्यान फुडें देवळां उद्ध्वस्त जावची ना. ह्याच कराराचेर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जेव्हा सप्तकोटेश्वराचे मंदिर बांधले तेन्नाच्यान हांगासले देवळां उद्ध्वस्त जावपाची बंद जाली, तेन्नाच्यान हांगासलो धर्म परिवर्तन जावपाचे बंद जाले. म्हणून तर आमचो धर्म शाबूत उरलो, आमची देवळां शाबूत उरली. आणि म्हणून आज मोठ्या स्वाभिमानात आम्ही पळयता, मोठ्या अभिमानात गोंयांतल्या प्रत्येक गावागावात फाटल्या 7-7.5 वर्साच्या कार्यकाळात पळयता की वचात थंयसर आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्टॅच्यू खूप मोठ्या प्रमाणात उभारता. आणि हे इतक्याच खातीर की छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रेरणा ही फुडल्या पिढयेपर्यंत घेवची, फुडल्या जनरेशन पर्यंत पाचोवन जावची. कार्यावळीत उलोवप करतना थळावे आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी शिवभक्तांक आव्हान करतना शिवाजीचो पुतळो उभारतना ताचो सांबाळ आनी राखण करपाची जबाबदारी लेगीत उभारची अशें सांगलें. पुतळा बांधायचा असेल, पुतळा करायचा असेल, त्याची निगा राखणं आणि त्याची राखण करणं हे आपलं कर्तव्य आहे. कुठल्याही जागेवर पुतळा करू नका, कारण त्या पुतळ्याची पवित्र विटंबना होऊ नये याची काळजी घेणं ते आपलं कर्तव्य आहे. म्हणूनच मी इथं जास्ती वेळ घेणार नाही. आम्हाला संधी दिली सद्गुरू फाउंडेशननी, आम्हाला संधी दिली श्री श्री पद्मश्री ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामींनी की आम्ही हा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल एक
दुहेरी काम होत आहे. हे अद्वितीय असं कार्य, त्याचा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल मध्ये बदल झाला असेल तर ते अजूनही अद्वितीय होतं. अशा प्रकारचा संदेश त्यांनी आम्हाला दिला आणि आम्ही तो स्वीकारला आणि मोठ्या मनानं त्यांचे सगळे कार्यकर्ते आपल्या संगमपूर शिवसाम्राज्य समिती बरोबर झुंजले आणि गेले एका महिन्याच्या परिश्रमातनं एक चांगल्या पद्धतीचं आपण सिंहासनावर आरूढ छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा केलेला आहे. शिवजयंती निमतान फक्त शिवाजी हांच्या नावान घोषणा करून चलना, पण शिवाजी महाराज हांची मूल्यां आपल्या जीवनशैलीन आस्पावीत करून घेवप महत्वाचे अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी सांगलें. दिवचले हांगा आयोजीत शिवजयंती कार्यावळीक ते उलयताले. ह्या वेळार तांचे सयत थळावे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्टी आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. शिवाजी महाराज जर आनी थोडे जर जगले आशिल्ले जाल्यार ह्या भारताचो चेहरो, ह्या राष्ट्राचो चेहरो वेगळोच जातलो आशिल्लो. पण नियतीचे मनान केन्ना केन्ना वेगळेच आसता. अवघे 50 वर्साचे आसतना छत्रपती शिवाजी 3 एप्रिल ह्या 1960 आमच्यातल्यान ना जाले खरें, पण त्याच बरोबर एक आमी असो इतिहासातलो एक युगपुरुष, एक व्यक्तिमत्व आमी मुखले खरें, पण ताची जी तेजस्वी कारकीर्द आशिल्ली ती कारकीर्द आयज पासून आसा. लोक तातूंत PhD करता, लोक डॉक्टरेट करता, लोक तातूंत शिकता, ताज्या पाटबंधारे अजुनी शिकतात, ताजे रिवर नेविगेशन शिकतात, ते आरमार त्यांनी कशें प्रस्थापीत केले, नौसेनेचे येदे व्हडले ते शिकता, लारांचेर निपून कशें मारप हे शिकतात. ज्या वेळाचेर युरोपियन पोर्तुगीज हांगा राज्य करताले त्या वेळाचेर तांकां कशें नेस्तनाबूत केले ते आमी शिकतात. हे कोणा कडल्यान शिकतात जाल्यार हेजो असो 15 वर्साचो ह्या वयाचेर स्वराज्याची शपथ घेवपी छत्रपती शिवाजी महाराज त्या वेळाचो शोभा ताणें एक 35 वर्साचे हातूंत भितर म्हणजे 15 ते 50 हातूंत भितर केल्ल्या कार्याच्या आदाराचेर शिकतात. तो आमी शिकचो, तो भुरग्यां मदीं व्हरचो, तो आमी आत्मसात करचो. पणजेच्या महानगरपालिका वेंचणुके खातीर थळावे आमदार आतानासियो मोन्सेरात आनी भाजपाच्या पॅनलाचे आयज सकाळी पणजेच्या महालक्ष्मी देवळान प्रार्थना केल्या उपरांत तिसवाडीच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यांकडेन आपले उमेदवारी अर्ज. ह्या वेळार सगळ्या उमेदवारांच्या जैताचेर विश्वास उक्तायतना पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी उत्पल पर्रीकर हांच्या आमी पणजेकार पॅनलाक परबी भेटयतना दोनूय पॅनलांचे उमेदवार बरे आसात आनी वेंचणुकेंत जैतिवंत जावचो असो हावेस उक्तायलो. Yeah, so today is the filing of our nominations. We just once again want to appeal to the people of vote for the candidates that they believe to be the best, the ones that have been there for them for over the past 5 months of work. There's a lot of work that we've been consistently doing throughout the years also. So it is not like we are coming in the last thing and telling people we're going to do this and that. A lot of our work has already been Panjim has seen. We're hoping for Panjim to have a revival. All the works that keep saying again, no, Mala has not flooded first time in 25 years. Panjim has not flooded first time in 25 years. Panjim has won a national award praised by PM Modi. That has never happened in the state. There is a lot of work that we have done, and there's a lot of work that we will continue to do for the people of Panjim. खंयचो भाग कोणा खातीर आरक्षीत जाला हे म्हत्वाचें ना. खंयच्याय भागांतल्यान वेंचणूक लढवंक शकता अशें आमी पणजेकार पॅनलाचे सुरेंद्र फुर्दादो हांणी उमेदवारी अर्ज दाखल केले उपरांत पत्रकारांक प्रतिक्रिया दितना सांगलें. By Mahatma Gandhi, there were few people, then 1,000 and crores people. That it will happen here also. Sir, which ward is it? I am contesting ward number 9, which was held by my wife Ruth Furtado. My ward number 6, which I won, was turned into OBC. Put my wife in ward number 8, it is turned to women OBC. So I had no option but go in ward number 9. And my son Leonid is going in ward number 7, which was last time reserved for OBC, is general. So it doesn't matter whether it's OBC or general anything. I can contest in any 30 ward. I have contested Panjim twice. So there's nobody who doesn't know Surendra Prasad. पणजेत राबयल्ल्या स्मार्ट सिटी येवजणे खाला राजधानी पणजेची कायापालट जाल्ली सध्या पळोवंक मेळटा. एका काळार कामान जाल्लो कळाव तशेंच उण्या दर्जाच्या कामा खातीर आपणेजलो तरी आसतना आतां पणजेत जाल्लो बदल पळोवन खोस भोगता अशें उदय मडकयकार हांणी नमूद केलें. आमी 5 वर्सान रोहित मोन्सेरातान एक मेयर म्हणून बरें काम केलें. तेच आमी डेव्हलपमेंट लोकां फुड्यान घेवन वचून जे पणजेन डेव्हलपमेंट जाला
जरी मातशें स्लो जालें पूण आज तुम्ही पळयत जाल्यार पणजेन जे सगळें चारूय तरेन एक जे बरें डेव्हलपमेंटाचेरूच आमी लोकां कडेन मतां मागूंक वतले आनी आमकां खात्री आसा की सगळे जर आमचे तिसरी उमेदवार सादे बहुमत न्ही प्रचंड बहुमतान आमचे पॅनल सगळे निवडून येतले. सिद्धार्थ बाबान सांगला तशेंच रोहित बाबान सांगला तशेंच आमी सगळे आमचे जे पॅनल बॅलन्सिंग आसा ओल्ड न्यू फेसीस सगळे आसा एक सगळे मेयरूय आसा सगळे जाण खुबशे जाण 5-6 जाण आमी एक मेयर आसा आनी प्रत्येकाचो आशिर्वाद घेवन देवाचो आशिर्वाद देवीचो आशिर्वाद घेवन प्रत्येकाचो आशिर्वाद घेवन आमी हे पॅनल जिखपा खातीर फुडें सरल्या. काल उत्तर गोंय जिल्लो दंडाधिकाऱ्यान अधिसुचोवणी जारी करून पणजे शहराच्या नव्या पाटोपुलाचो रस्तो पणजे शाराचे दिकेन वचचे खातीर 20 ते 22 फेब्रुवारी मजगती दुरुस्ती कामा खातीर बंद दवरतले अशें जारी केले. त्या प्रमाण आयज ह्या रस्त्याच्या कामाक सुरवात जाली पूण तात्पुरतो बंद दवरिल्ल्या ह्या रस्त्याक लागून येरादारीक भयंकर तशेंच वाहन चलोवप्यां मदीं घुसपागोंदळाची भावना निर्माण जाल्या. गोयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल नवी दिल्ली हांगा आयोजीत AI इम्पॅक्ट परिशदेक भेट दिली. ह्या वेळार तांणी तरेकवार संवसारीक अधिकाऱ्यां सयत भासाभास करून प्रशासन सशक्त करपा दिकेन शिक्षणात सुदारणा हाडपाक तशेंच भलायकी शेतकाम आनी कायदो वेवस्था बळिश्ट करपा दिकेन चर्चा केली. आपल्या ह्या भेटे विशीं एक्स माध्यमाचेर संदेश घालतना फिजिक्स वाल्या पंगडा सयत चर्चा करून राज्याच्या विद्यार्थ्यां खातीर कुशळटाय वाडोवपा विशीं मंथन जाल्ल्याचें मुखेलमंत्र्यांनी नमूद केलां. तशेंच गोंय सरकार नवाचार करपी लोकांक सदांच आदार करून नवें तंत्रगिन्यान घेवन येवपाक वचनबद्ध आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार म्हळां. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. चित्रकूट के बारे में वाल्मीकि रामायण श्री राम सीता जी से कहते हैं कि यहाँ के वन के निवासियों को अपने पूर्ववासी मनुष्यों जैसा समझो। जब प्रभु श्री राम चित्रकूट आए तो यहाँ के कोलभीलों ने वन के निवासियों ने उनकी मदद की, कुटिया बनाने में उनकी सहायता की। कोई मनोकामना हो तो कह दो, क्या पता पूरी हो जाए। जब निकला था तो यही सोचकर निकला था कि श्री राम के साथ सारी जर्नी कंप्लीट कर वापस जाऊं। श्री राम 14 साल अपने घर से दूर रहे, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ये जो लोक मान्यता और विश्वास है ना, जिसे हम स्मृति कहते हैं। Is it a civilizational memory? Yeah, it is. हर तरह के संगीत में अपनी अपनी खूबी होती है, लेकिन भारत के पारंपरिक वाद्य यंत्रों में जमीन की खुशबू होती है, बचपन की यादें होती हैं, रिश्ते होते हैं, कहानियां होती हैं। गांव का खाना, गांव की बातें, गांव की यादें, गांव के लोग, लेकिन गांव की कहानियां कहीं नहीं जाती। मैं अब आप तक लाऊंगा गांव की कहानियां, गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे DD नेशनल पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. केंद्रीय वेपार मंत्री पियुष गोयल हांणी आयज नवी दिल्ली हांगा केंद्र सरकाराच्या निर्यात प्रसार मोहिमे वेळार उलोवप करतना भारत देशाक संवसारांतली तिसरी सगळ्यांत व्हड अर्थवेवस्था करपा दिकेन निर्यात सगळ्यांत व्हड घटक थारतलो अशी गवाय मंत्री गोयल हांणी दिली. तशेंच भारतान यशस्वीपणान भव्य AI परिशद आयोजीत केल्ले खातीर खोस उक्तायतना मंत्री गोयल हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां परबी भेटयली. Leverage technology, to leverage international engagement, build partnerships, generate trust. And I'd like to begin by complimenting Shri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister, for the phenomenal success of it has truly brought India to the center stage and evolved future not only for India but for the entire world.
गोंयान भारतीय विमानतळ प्राधिकरणान आयोजीत केल्ल्या अखिल भारतीय भौशीक फुटबॉल सर्त 2025 ते 2026 फातोर्ड्या आयोजीत जाल्ली। हे सर्तीचो काल समारोप सुवाळो जालो। काल जाल्ल्या सुवाळ्यान भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी डॉ. निखिल कुमार कनोडिया मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले। काल जाल्ल्या निमण्या खेळान भारतीय नियंत्रक आनी महालेखा परीक्षक पंगडान युनियन बँक ऑफ इंडियाचेर 4-0 अशें जैत जोडून वस्तादपण मेळयलें। ह्या वेळार डॉ. निखिल कुमार कनोडिया हांचे कार्यावळीन उलोवप जालें। Participating teams of various PSUs, PSBs and government departments have displayed their skills and sporting capabilities in the last 5 days. And what better place than Goa to do the honors? In Goa, football is treated as not just a sport, but as a way of living. Goa has given us great footballers as well as achievers in other sports, which we all are proud of. I congratulate you all who are either directly or indirectly associated with the tournament for making a grand success. It's a pleasure also to admit that we are really fortunate to having conducted this tournament on this very ground, which has a history of its own. The highest international as well as national events. The uptake is very good, although due to the heat and the month being the month of February, the audience is a little thinner, but we have enjoyed throughout the last 5 days. I would be failing in my duties if I don't acknowledge the cooperation of PSUs, PSBs and government departments and made it a memorable organization which will all cherish for years to come. ICC T20 क्रिकेट संवसारीक करंडक सर्तीन आयज ग्रुप पावंड्याचेर ऑस्ट्रेलिया आनी ओमान मजगती श्रीलंका हांगा खेळ जातलो। हे दोनूय पंगड हे आदींच ह्या सर्तींतल्यान भायर पडल्यात। ह्या ग्रुपांतल्यान झिम्बाब्वे तशेंच श्रीलंका हे पंगड सुपर 8 पावंड्यात दाखल जाल्यात। फाल्यां सावन सुरू जावपी ह्या पावंड्यार सगळ्यात पयलो खेळ न्यूझीलंड आनी पाकिस्तान पंगडा मदीं जातलो। व्यतिरिक्त सुपर 8 पावंड्यार भारतासयत दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडीज, झिम्बाब्वे, इंग्लंड तशेंच श्रीलंका पात्र थारल्यात। ह्या पावंड्यार भारताचो पयलो खेळ दक्षिण आफ्रिकेच्या पंगडा आड 22 फेब्रुवारी दिसा अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर जातलो। आतां पळय आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 31.6 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22 सेल्सियस नोंद जाला। खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। AI इम्पॅक्ट परिशदेच्या निमतान भारतान आयिल्ल्या संवसारीक फुडाऱ्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सयत केल्यो द्विपक्षीय बसका। श्रीलंकेचे राष्ट्रमंत्री तशेंच संयुक्त राष्ट्राचे सचिवा सयत केली बसका। भारतान अमेरिके सयत पॅक्स सिलिका घोषणापत्राचेर केली सय। AI सेमीकंडक्टर महत्वाच्या खनिजांच्या सकारात्मक प्रभाव। मुखेलमंत्री डॉ. प्रभू आयोजित OHSS एरेच्या उक्तावण सुवाळ्यात घेतलो वांटो। उदरगती सयत कामगारांची सुरक्षा सरकाराची जावन आसा प्राथमिकता मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें। 11 मार्चाक जावपी पणजी महानगरपालिका वेंचणुके खातीर भाजपा वतीन तशेंच आमी पणजेकार गटा वतीन उमेदवारांनी भरले अर्ज। दोनूय गटाच्या उमेदवारांक वेंचणुकेन जैत मेळोवपा विशीं आसा विश्वास। उत्तर गोंय जिल्लो दंडाधिकाऱ्याक बाजूक दुरुस्ती कामा खातीर रस्तो बंद दवरपाचो दिलो आदेश। 20 तारखे मेरेन बंद आशिल्ल्या ह्या रस्त्याक लागून पणजे शारांत जाली वाहनाची कोंडी। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।